नॉर्मली कितें करतात आज पर्यंत डिलिमिटेशन रिजर्वेशन कांयच डिक्लेअर करूना आनी आतां निमाण्या वेळार पयर हांवें पंचायत मिनिस्टरा कडेन उलयलो असेंब्लीक आमचें फंक्शन आशिल्लें तो म्हणटालो की आपणे ऑलरेडी फायल धाडल्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाक वचपा खातीर किंवा मार्क करपा खातीर धाडल्या पूण स्टेट इलेक्शन कमिशनाक अजून तांची फायल काल पर्यंत पावूना. हांव परत एकदां सरकाराक आव्हान करता नाजाल्यार जातलें कितें मोठ्या प्रमाणाचेर लिटिगेशन जातलीं कोर्टांत पिटिशनां फायल जातलीं. एक तर एक पर्याय म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सगळें धाडप पंचायत इलेक्शन जाय जाल्यार तारीख मुखार आनी पोस्टपोन करपा जाता कांय हरकत ना पूण जें कितें करता तें विथ ट्रान्सपरंट प्रोसिजर स्टेट इलेक्शन कमिशनान करचें अशी आमची मागणी आसा. स्टेट इलेक्शन कमिशनाची ड्युटी तें करपाची आनी तांणी सांगलां की स्टेट इलेक्शन कमिशनान रायट फ्रॉम डे ऑफ नोटिफायींग इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हें सगळें काम तांचें इन्क्लुडींग डिलिमिटेशन हें तांणी तें करपाक तयार आसा. हांव परत एकदां सरकाराक आवाहन करता की परत तें कन्फ्युजन जावचे पेक्षा परत मागीर तें कोर्टांनी लिटिगेशनां जावचे पेक्षा सरकारान ह्या स्टेजीचेर समज स्टेट इलेक्शन कमिशनाक मार्क केलें जाल्यार स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅन डू इट इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर. Reservation. There are questions. This is the 5th Jilla Panchayat election. There are questions which was for the last 4 years not reserved for anybody. For example, Valley is 2 times, one time OBC, one time ST reservation. Some questions still not done. So we wanted reservation to be given first now to tell us which are the questions which are reserved. Otherwise, same. Because as per my knowledge, the questions which I am talking, I am not mentioning the name, is the 5th time is going for a general election. केला ना जाल्यार सुद्दां आतां फॉर एग्जाम्पल खंय आमचें प्रेजन्स ना सामकेंच प्रेजन्स ना खंय ना दॅट वी कॅन थिंक ऑफ अशें म्हणटा हांव दॅट इज दॅट पार्टी हेज टू टेक इट डिसिजन. फॉर एग्जाम्पल मडकय किंवा प्रियोड अशे काही कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा सगळे 50 जरी सीट असले इट इज नॉट नेसेसरी दॅट वी कॉन्टेस्ट ऑल द 50 सीट्स. That could be decided. Will the Congress party as well will move the High Court with a petition? No, I think party will all parties will move also apart from candidates. But the Congress. No, I think Congress party will also move. It should not be any problem.